अमेरिकेची दोन F-18 सुपर हॉर्नेट फायटर विमानां स्की जंप चाचणे खातीर फुडल्या म्हयन्यांत गोंयांत येतली। मे म्हयन्याच्या 21 तारखेच्यान सुमार 3 दीस ही चाचणी जावपाक शकता। भारतीय नौदळाच्या INS विक्रांत एअरक्राफ्टर करियरा खातीर भारतीय नौदळ सध्या फायटर विमानांचो सोद घेता। फ्रांसाचे राफेल एम आनी अमेरिकेचे F-18 सुपर हॉर्नेट ही दोन फायटर विमानां हे सर्तींत आघाडेचेर आसात। INS विक्रांत हे स्वदेशी एअरक्राफ्ट करियरा करपाक 15 ऑगस्टाक कमिशन जावपाची शक्यताय आसा। भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एअरक्राफ्ट कमिशन करतले। ह्याच एअरक्राफ्ट करियरा खातीर अमेरिकेच्या F-18 सुपर हॉर्नेट विमानाची सगळ्या आंगाची चाचणी जातली।